कशी आहे सगळी? आमची कोंकणी मातशी एस्तेस जाता, सोजमोन घेयाय. ओके. आ तुमचे आनी आमगे ते सायडी हे सायडीक आनीक मातशें इंग्लीशूय येतलें, सोजमोन घेयाय. ओके, फर्स्ट टायम. सगळीं बरी आहाय न्हू? ओके. Praise Jesus. We'll say a small prayer before starting. Abba Father, we thank you and praise you, Lord. We worship you, we glorify you. Jesus, we love you, we praise you, we worship you. Holy Spirit, we love you, we praise you, we worship you. Lord, nothing of us, Lord, only to glorify, Lord. You will put every word that you want me to share here, Lord. Thank you, Jesus, for your love. Thank you for your favor, Lord. Thank you, Lord. It was not our plan to be here, Lord, but it was your mission for us, Lord. And thank you, Lord, for taking complete control over our vocal cords, Lord. And let every word that come, it is not from us, only to glorify you. Jesu, आर्गां तुका तूं आयज हांगा आमचे भितर आसा आनी सगल्या हांगासर आयिल्ल्यांक तूं देण्यांनी ऑलरेडी तुवें बोल्ला आनीक हांगासून पोत्तून वचचें पयलें तूं सगलें तांचें कोश्टूक सगलें तुवें खुर्सार व्हेल्यात. आनी जेजू आयज आमी नवीं रोचना तुजे मुखार आसात आनी जेजू तूं सगल्यांक आमकां आदार कोत्ता आनी कोरीत आसाय. देखून आयज हें सेशन आमी तुज्या हातान घालता आनी तुका जाय तें उलोवंक आमकां आदार कर म्हूण तुजे लागीं खालतीकायेन आमी मागता. प्रेज जीसस. हांव मुगेली जर्नी हांव सांगतां फ्रॉम प्रेयींग वॉरियर टू अ बिलिवींग वॉरियर. ओके. आमी रोमन कॅथलिकांक वाडली म्हणटसून जाणा प्रेयर 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 आमकां अंडरस्टँडींग आसनासलेलें देवाच्या उतराचेर. सो पॅन्डमीक टायम 2019 दुबय आसतना सो आय मॅट पापा. पयलें हांव फकत फास्टींग करप, प्रेयर करप, बायबल कितले फाटी वाचला पूण अंडरस्टँडींग ऑफ दॅट वर्ड वॉज नॉट देर. कळ्ळें? सोजमोळी मेळनासलोली उतराची. अशें अंडरस्टँड जाय म्हाका बिकॉज आय एम फर्स्ट टायम इन कोंकणी. आय एम जस्ट सो सोजमोता न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आनी सोजमोना जाल्यार फास्ट वयता जाल्यार प्लीज सांगाय. ओके. वी आर आमकां धांवपाक नाका पूण सोजमोणी मेळोंक जाय ह्या देवाच्या उतराचेर. ओके. सो प्रेज गॉड. आनी जेन्ना पापा जॉन्सन तो दुबय आयिल्लो तेन्ना हांव तेगे सॅशनाक गेलें एक पाटी. सो देर वॉज अ डिफरंट दुसरेंच शिकोवण मेळ्ळी म्हाका. मेळ्ळी मिन्स देवा उतराचेर शिकोवण मेळ्ळी. आनीक पयलें कितें हांव फास्टींग करतालें आनी पूण तें वरी एंग्जायटी सगलें आहलोलें. इवन हांवें 3 दीस फास्टींग केलां, उदक ना कांय ना तेश कोन्न. पूण आय वॉज लॉंगींग फॉर दॅट गॉड टू आय हॅव हॅड दॅट फिलिंग्स जातालें कितें बर्नींग ऑन द हँड्स एंड एवरीथींग. पूण कितें दॅट कनेक्शन वॉज नॉट देर. कळ्ळें तुका? हांव लेबर कोत्तालें अशें. कळ्ळें? दिसभर. पूण जेन्ना पापा जॉन्सनान अंडरस्टँडींग दिलें that was completely different, and that scripture was touched me most was Mark 16 17 18 19. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Mark 16 17 18 19. ही विसावी ओळ आसा ती न्हू
हांव कोत्तालें वयतालें आनीक दुबाय आसता म्हणटरेच नॉन बिलिवर्स म्हजी फ्रेंड आहाय तांकां बायबल दितालें. देवा उतर पोरगोट कोन्ना आसलें पूण बिलिवान तांकां बायबल दितालें, मोग दितालें, पूण अंडरस्टँडींग ऑफ द वर्ड दिनासलोलें. पूण ती 20th वर्स कोत्तालें पूण 17, 18, 19 कितें म्हणटा, भावार दोतोल्या कडेन ह्यो खुणा घोडटल्यो. खंयच्यो खुणा कोणी सांगचें? सोरोप दोतोली, मागीर पॉयझन पियेतली. पॉयझन पियेल्यार तांकां लागचें ना, कांय वायट जावचें ना. मागीर पिड्यावंतांचेर हात दवरतलीं, विचित्र भाशेनी उलयतलीं. आमी विचित्र भास कोण सगळीं उलयता हांगा? हय, प्रेज गॉड. सो ही आमकां गिफ्ट आमकां देवान आमकां ही दिला देणें. वय काय न्हू? हें सगलें कोणा कडेन जाता हें सगलें? ओन्ली फू बिलीव. खंय वय काय न्हू? वी आर बिलिवर्स, रायट? एकलो आमी कोणूय जेजूचेर भावार दवरता तो बिलिवर जावन आसा. वय काय न्हू? आमी पयलीं कितें म्हणटा, बिलिवर्स म्हणल्यार कोणू ते भायले कोण येता ते प्रोटेस्टंट तांकां. हांवूय म्हणटालें तशेंच, कोणी भायले येयला हांव ते बिलिवर म्हणटालीं. पूण आमी एकली आमी बिलिवर. वय काय न्हू जेजूची? कळ्ळें? सो ह्यो सगल्यो खुणा आमकां ताणें दिल्यात. वयचे सोजगार वयचें न्हू पयलें. ओके, सो वेन आय केम टू नो, हांव जाण जालें हे स्क्रिप्चर्स, आय स्टार्टेड बींग सो एक्सायटेड. इतलें हुशाल जालें. आनी खरें तुका सांगता, त्या उतराचेर आमी चोयलां कॅन्सर हील जाला. आमी चोयलां तें उतर यूज कोन्न दुसऱ्याचेर हात दवरतगोच पयलीं आमकां कितें दिसतालें, हात दवरप म्हळ्यार कितें तें आसा तें तुजेर येतलें. वय काय न्हू? आमकां भिरांताली, आमकां शिकयलां तशें करून. म्हजी मामी कॅरिस्मेटिकां आहली, मागीर त्या हितूंक हांवूय कॅरिस्मेटा तितूंक आहलें. म्हणटच कोणाचेर हात दवरल्यार तें तुका एफेक्ट जातलें. फास्टींग करूंक जाय, प्रे करूंक जाय, मागीरूच तुमच्यांनी हात दवरूंक जाता म्हण हें आमकां शिकयलां पयलें सान. सो वेन आय स्टार्टेड, हांव जेन्ना हें स्टार्ट केलें, अंडरस्टँड जालें स्क्रिप्चर्स, रियली सांगता कितलो मिरेकल जाले. पूण आमी न्हू, आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा तो कोत्ता. इवन नॉन बिलिवर्स तांणी बिलीव लागून कोन्नात, पूण तेणी आमच्या हेजेर भावार्थाचेर हो जेजू आमचे भितर आहा तो कोत्ता म्हूण सोजमतगोच मिरेकल चोयला आमी. आतां तुमी सगळीं बिलीव कोत्तात तुमकां तो पावर आहा म्हूण? वयतलीं कोणाकूय प्रे करूंक? हय, काय भितलीं तें म्हजेर येतलें म्हूण? तो एकल्याक आमकां खरें तुमकां सांगता, दीस अंडरस्टँडींग मेटोर इज न्हू, वी आर कंप्लिटली न्यू क्रिएशन इन क्रायस्ट जीसस. पयलें कितें हांव कितले पाटी डिवायन मर्सी एवरी आवर्स तें आमकां करूंक जाय न्हू, तें कोत्तालें. कितें म्हाका प्रॉब्लम आहलो म्हूण न्हू, आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम, बट आय वॉज वॉन्टेड टू एक्सपिरियन्स क्लोजनस इन द. हय, सो तेका लागून हांव सगलें तें कोत्तालें. बट देर वॉज नो पीस. बाब भायर गेल्यार वरी, आनी हूंय कितें जालें, कोण लेट जालो चिंतोत बसतालें. नाव आय डोंट हॅव दॅट. कित्याक आतां ना तें, कित्याक वी गेव एंजल्स आर देर, रायट? वी रिलीज एंजल्स. पयलें ना, तूं हूंय वचोंक जायना, तितलो टायमार तुवें घरा भितर येवं जाय घरांक. सो दॅट वॉज रिस्ट्रिक्शन वॉज देर. सो एवरीथींग लॉ. नाव बाय फेथ वी नो दॅट वी आर सेव्ड थ्रू फेथ. प्रेज गॉड. आनी एक म्हळ्यार हे स्क्रिप्चर मेळटगोच, and when you start praying in tongues, the gift आसलोली पयलें, हांव प्रे कोत्तालें, बट अंडरस्टँडींग नासलोलें. केन्नाय जाय तेन्ना रोजार कोत्ता तेन्ना प्रे केलें. नाव दॅट स्टार्टेड कंटिन्युअसली, and we don't want to do this thing, no, but when you pray in tongues, that everything is changed. सगलें चेंज जाला. So that is one thing. Okay, now can we go to Romans 10, 8, 9, 10, 11. Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kyomi, let everyone repeat it with this scripture. It will be, yeah. Yeah, you all can hear her. Yes. Soglank aiko येता भायर, because yes, scriptures will repeat it. Okay? Yes, Kyomi.
तोर पवित्र पुस्तक म्हणटा उतर तुका लागींच आसा तुज्या तोंडान आनी तुज्या काळजान हें उतर तुका देवाचेर भावात दवरूंक आपयता तें उतर आनी तोच भावात आमी पोरगोडटाव खरेंच जेजू स्वामी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारून तूं ओळखून घेशी आनी देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो म्हूण काळजांतान भावार दवरशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें काळजांतान भावात दवरूंक आमी देवाक मानवलोली जाता तोंडान ओळखून घेवंक आमकां तारण मेळटा. सो फर्स्ट कितें म्हणटा सांग 8 वॉट इट सेज तोर पवित्र पुस्तक म्हणटा उतर तुका लागींच आसा तुज्या तोंडान आनी तुज्या काळजान इनफ इनफ या हें आतां पयलें स्क्रिप्चर कितें म्हणटा 8 देवाचें उतर लागींच आसा तुज्या तोंडार आनी काळजान. आमी कितलें देवाचें उतर तोंडार म्हणटात आं आवय तें हें जालां म्हाका हिंग दुखता म्हाका थिंग दुखता आवय तेणें एशें केलां तेणें तेशें केलां हें सगळें उलयताय पूण देवा उतर उलयताय ना. आमच्या तोंडार देवाचें उतर आसत ना वय काय न्हू आं देवाचें उतर म्हणटा तोंडार आनी तुज्या काळजान वय काय न्हू आं आतां उत्तोलें आं ओय ब्रदर येस या सो देवाचें उतर तोंडार आनी काळजान ताजेर कितें जाता तुजो भावात तूं म्हणटा तितलो तुजो भावात वाडटा कित्याक रोमन 10:17 म्हणटा तूं उतर आयकून तुजो भावात वाडटा वय काय न्हू आं आतां आमी म्हणटलीं आतां वायट बूक आसा तो आमगेलो कंटिन्यू आं कोंकणीनूय आसा आनी इंग्लिशानूय आसा तेजे सगळीं स्क्रिप्चर्स आसाय. सो एक घेन एवरी टायम एक स्क्रिप्चर घेन कंटिन्यूस मेडिटेट करात आनी स्टार्ट प्रेयींग इन टंग्स सगळे कोर्स सगळे गिव इट टू द लॉर्ड आनी सी दॅट पीस तो पीस येता न्हू तो कोणाक यू नो दॅट यू कॅनॉट एक्सपिरियन्स इट्स कंप्लिटली डिफरंट आतां आमी हिंगा हाय सगळें आमची चिंतनां खूंय आहाय खंयचे कडेन आहाय घरा कडेन घर कितें रांदलां कितें कोत्ताय भुरगीं कितें कोत्ताय वय काय न्हू आं सगळें न्हू घरा कडेन कितें सायडीन कितें केलां तें जेयलाय काय कितें केलाय तें सगळें बट यू कंट्रोल दॅट थॉट्स तीं चिंतनां कंट्रोल करात. आनी कितें म्हणलां हिंगा 9th one आं कितें म्हणलां म्हणटाय जेजू आसा वय काय न्हू पूण खरीच स्वत मानतात काळजांतान जेजू तुमचे भितर आसा म्हूण स्वत मानतात आं हय प्रेज गॉड. सो जेन्ना आमची आनीक जेजू तूं स्वत मानून भितर आसा म्हूण स्वत मानलें काळजांतान तुमकां तारण मेळटलें म्हणटा. म्हणटाय जेजू आहा खूंय आहा ऑल्तारार आसतलो वय काय न्हू आं केन्ना कोस्ट येता तेन्ना उगडास करतात एक प्रॉमीस घेतात आनी म्हणटात ना जेजू तूं म्हजे सांगाताक आसा तूं म्हजे भितर आसा हांव भिवचो ना तूं जाणा तूं म्हाका वाट केली म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. स्टार्ट थँकींग गॉड जे एक थँकींग करप न्हू म्हणटकच तुका कितलेंय कोस्ट आसा न्हू त्या टायमार तूं स्टार्ट थँकींग एंड प्रेजींग गॉड सगलें तुमचें कोस्ट नाच जातलें
होय काय न्हू? मागीर काळजांत तावन वावाड दवरून आनी देवाक मानवलोली जाता तोंडान ओळखून घेवन आमकां तारून मेळटा. हां म्हणटा कितें काल जावन दवरून तोंडान उच्चारून वय काय न्हू आमी कन्फेशन म्हणटाय वय काय न्हू कन्फेशन म्हणल्यार आमी जायते पाटी वॉरियर ग्रुपा आमकां कॉल्स येताय कन्फेशन म्हणल्यार कितें फादरा बोगले वचोन कन्फेस करपाची म्हणटाय दॅट कन्फेशन इज डिफरंट दीस कन्फेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड कळ्ळें तें आमी जितलीं पळय देवाचें उतर कन्फेस करीत रावतलीं तो सगलो मेळ आसा तो निवळ जातलो आनीक म्हणलां मागीर लास्ट whoever believes in him will be saved whoever कोणूय जावं दी तो रोमन कॅथलीक जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं कोणूय रायट कित्याक ताचेर वावाड दवरता ती सगळी कोडीच लोजेक सांपोडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. हय कितें सांगता पवित्र पुस्तक कोण केदींच लोजयेक पडची नात म्हण वय काय न्हू हां सो दॅट मच पावर इज वी हॅव टू बिलीव आमी सोत मानूंक जाय जेन्ना आमी सोत मानूंक लागलीं तूं येतलीं प्रॉब्लम्स नासतना कोण ना बट वी आर विक्टोरियस आमी जोयतिवंत जेजून सगलें केलां ओन्ली वी हॅव टू आमी घेवपाक जाय भावार्थान वय काय न्हू प्रेज गॉड थँक्यू जिजस देवाचें उतर दोनूय सायडीन पाजलेल्या तोरसादी भाशेन हिब्रू 4:12 4:12 खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बळिश्ट तें दोनूय वाटांनी पाजलोलें तोरवारी परस रमता जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पोरयान तें रिगूंक शकता. हां प्रेज गॉड ते मनशाच्या काळजाच्या उतरेक आनी चिंतनान तपासून तांचे विशीं आपलो निवाडो दिता. थँक्यू जिजस सो देवाचें उतर दोनूय सायडीक एका तोरसादी पाजलेल्या तोरसादी भाशेन वय काय न्हू हां सो कितें तूं इतलो तूं पावटी म्हणटलो एक इतले पावटी तूं उलयतलो देवाचें उतर तें सगलें कट ऑफ जातलें कित्याक प्रॉमिसीस आहाय तें एक तुका उंचें जाय तुका फायनान्शियल प्रॉब्लम आहा फिलिपीन 4:19 तें घेन म्हूण सिकनस बॉन ना जाल्यार 1 Peter 2:24 ते कंटिन्यू थोडी कितें म्हणटा कितले पाटी म्हणपाचें सिस्टर कितले पाटीक न्हू तें रिलेशनशीप तूं आतां फकत तुका मेरिकल मेळपाक जाय म्हण न्हू सो अंडरस्टँडींग आनी मागीर म्हणटाय कितें सिस्टर हांवें म्हणलो 10 पाटी पूण म्हणलें पूण कांय जायना म्हणटा पूण अंडरस्टँडींग ना जेजू बरो कोत्तलो काय बरो केलो काय म्हण जाल्यार ना जेजू बरो कोत्तलो म्हणटाय दॅट इज नॉट द स्क्रिप्चर सेज यू आर ऑलरेडी हिल्ड आनी जेन्ना आमी म्हणत रावतात न्हू तितलें सगलें क्लियर जातलें प्रे जिजस थँक्यू जिजस आनी एक स्क्रिप्चर हांव आयजाया 43:18-19 थँक्यू जिजस आदले 43:18-19 घोडयांचो उडास नाका पुर्विल्ल्या काळाचो घोडिन्यो मनाक हाडूंक नाकात पळयात एक नवें कर्तृत्व हांव करूंक वेता तें घडोवन येता दिसना तुमकां वय अरण्यांत हांव एक रस्तो कोत्ता पोगडोंक जोडचेर नदी व्हांवशी करता. ओके हिंगा कितें सांगता देवाचें उदर
पुर्विल्या काळांचो घोडण्याचो उगडास करिनाका वय काय न्हू. पूण आमी कितें करतात सगलें पयलें की तेणें अशें केल्लें तेणें म्हाका कितें म्हणलोलें तें सगलें उगडास करतात वय काय न्हू. तो कितें सांगता पयलींच्या काळांचो घोडयांचो उगडास करिनाका. गॉड कॅनॉट डू एनीथींग बिकॉज वी आर होल्डिंग ऑन द पास्ट थिंग्स. सगलें पयलें कितें जालें हेणें कितें म्हणलें सासमायन कितें म्हणलें नोंडान कितें म्हणलें सगलें घेवन बसतात वय काय न्हू. घोवान कितें म्हणलोलें बट ऑल द देव म्हणटा आय कांट डू एनीथींग बिकॉज यू आर होल्डिंग ऑन युअर पास्ट. जेन्ना ते पास्ट तूं सोडून दितलो आनी देवाच्या हातान घालतलो सगलें इट वील ही सेड आय वील मेक द रोड इन द विल्डरनस वय काय न्हू. अरोण्याक रस्तो करतलो म्हणटा केन्ना तूं वेन यू डोंट क्लिंक ऑन युअर पास्ट. सो आमी कितें करतात सगलें पास्ट. आतां आमी चिंतना येतात न्हू सगलीं पयलीं तेन्ना वी हॅव टू रिब्यूक दॅट. तें आनी देवाच्या उतरा वयर उलोवंक जाय. जेन्ना तुका सांगता तें म्हजी मोग करना तो म्हाका एशें कोत्तात देन यू हॅव टू लॉर्ड आय ब्लेस हांव ताका बेसांवांनी बोत्तां जेजू आनी हांव ताका बोगसोणें दितां. हें तूं म्हणटा जितले पाटी तूं म्हणटा तितले पाटी ते थॉट्स वयतलें. कळ्ळां आतां अंडरस्टँड जाला हय. It's very important this scripture because we are clinging on our past. When we start clinging on our past, God cannot do anything. He said, I will make the road in the wilderness. Hूंय रस्तो ना थिंग रस्तो कोत्तलो म्हणटा देव. आनी पडोंक जमनीचेर म्हणटा नदी न्हू नदयो कोत्तलो. रिवर्स म्हणटा. So that much power is there. So are you ready to hold on your past? पयलींचें दवरतात आतां रेडी आहाय काय सोडून दितात. टुडे न्यू क्रिएशन रायट. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. हालेलुया. सो दॅट वेन आमी जायतीं जाण डिप्रेशन ओ कितें आसा तेन्ना जेन्ना हें स्क्रिप्चर तेणी यूज कोत्तोरेच दे सॉ लॉट ऑफ डिलिव्हरन्स इन देयर लायफ बिकॉज होल्डिंग ऑन देयर पास्ट that is blocking their blessings. That is Mark 11:25 it says no forgive. So that scripture is connected to this scripture Mark 11:25 forgive so that heavenly Father will forgive us. And then it is Mark 11:22-25 that is have faith in God and say to your mountain सांग तुज्या दोंगराक म्हणटा वय काय न्हू. सांग केन्ना जातलें जेन्ना तुवें फॉरगिव केल्यारूच ना जाल्यार न्हू. ओके प्रे जीजस. सो एनीवन हॅज एनी क्वेश्चन. कितें क्वेश्चन आसा. चोय आमी हिंगा शिकोवंक म्हणून न्हू वी हॅव टू आमी शिकतात हांवूय शिकतां वी आर लर्निंग. कितें आसा क्वेश्चन को. सो you all understood? Sozmola? Yeah? Pray Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Ata ek scripture, John 14:23. Thank you, Jesus. Can anyone? म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांचे थंय येतले आनी तांचे सगळे ठिकाण करतले. ओके. हें देवाचें उतर कितें सांगता. हें देवाचें उतर कितें सांगता. या रिपीट इट अगेन. कॅन एवरीवन रिपीट इट. सगळीं म्हणया तें. म्हजो मोग ताती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांचे थंय येतले आनी तांचे सगळे ठिकाण करतले. प्रे जीजस. हें उतर कितें सांगता देवाचें. देवाचें उतर सांगता इफ यू लव मी तूं म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार
म्हजें उतर सांबाळटलो म्हणटा, उतर सांबाळटलो म्हणटा. आमी सगळीं प्रेयर कोत्ताय पूण उतर यूज कोत्ताय प्रेयराक ना. सो तो म्हणटा आपलें उतर सांबाळटलो म्हणटा. आनी मागीर कितें सांगता तो, तुवें तें उतर सांबाळलें जाल्यार आबा फादर वील लव यू. आबा फादर वील लव म्हणटा, सुर्गीचो बापूय तुजो मोग कोत्तलो म्हणटा. आनी मागीर म्हणटा आमी येवन तुमचे भितर रावतले म्हणटा. वय काय न्हू, आमी म्हळ्यार कोण सांगात, कोण आमी म्हणल्यार होली ट्रिनिटी म्हणटा तुमचे भितर. आतां कोण आसा तुमचे भितर, कोण आसा? सो वी नीड टू बिलीव दॅट, रायट. तो सांगता, तेजें उतर सांगता, ऑल आर ड्वेलिंग इनसायड अस. दे सेड वी वील. वय काय न्हू. सो नाव राग उरूंक शकता आमचे भितर, एनी अदर नेगेटीव स्पिरिट्स उरूंक शकता आमचे भितर. कोण आसता आमच्या भितर, आसा कोण आसा सांगाचें. हें आमकां पयलें खबर नासलें न्हू. दुयेंस रावंक शकता आमचे भितर. जेन्ना हें स्क्रिप्चर म्हाका, I understood that scripture. I said, no sickness cannot be in my body. Nothing can be in my body because Holy Trinity is dwelling. वय काय न्हू, भिरांत उरूंक शकता, कितें वायट विसना हॅबिट्स उरूंक शकतात ना. कित्याक देवाचें उतर सांगता. आनी जेजू सांगता तें, जेजू सांगता आबा फादर वील लव अस एंड वी वील कम एंड ड्वेल इन यू. सो आमकां आतां सोदूंक वचोंक जाय जेजूक, दुसऱ्या मदें वचोंक जाय, प्रे कर म्हणूंक जाय. सोजमोला. ओके, प्रे जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. I'll just share one small testimony about myself only. So, my son, he's now, after finishing his college, he said, Mama, I want to go. We are in Dubai, so desert safari. So, he wanted to go, and we never allowed him alone to go anywhere. Cannot. सॉरी हांवें केन्नाच अलाव केलें ना ताका. एकलो भुरगो म्हणटरेच तूं जाणाय न्हू आवय कितलें प्रोटेक्शन. सो हांवें केन्ना अलाव केलो ना ताका, बिकॉज फियर आहलोलो मोकोडे. प्रे कोत्तालें पूण तो फियर आहलोलो. सो हांवें केन्ना अलाव केलो ना ताका खूंय वचून. म्हगे गोवानूय अलाव केलो ना ओवरनायट ओर खूंय धाडपाक. बट नाव आतां आमी कितें जालां, देवा उतरांक आसाय म्हणटच कॉन्फिडन्स इज देर. सो तेन्ना बाबान येवन म्हाका सांगलें, म्हाका आनी मामा म्हाका फ्रेंड्सां बारा वचों जाय ओवरनायट. सो हांवें रोखडोच गोवा रिएक्शन ना म्हणपा लागलो, ना वचप ना. सो आय सेड नो वील सी बाबा वेन यू वॉन्ट टू गो. तूं केन्ना वचों जाय काय चाललें. तो म्हणपा मामा थर्सडे. सो आय सेड ओके थर्सडे मरे ओके म्हणलें. आनीक आय सेड यू कॅन गो. सो हांवें म्हणल्यार वी हॅव दॅट बाउंडींग हजबंड एंड वायफ. सो दोगांयचे मदें केन्नाय एडवायस घेयली बगर कांय कोन्नाय. सो हांवें येस म्हणटकीर तो ओगी रावलो. एंड आय ओनली सेड वन थिंग, वन प्रेयर, लॉर्ड इफ माय चायल्ड हॅज टू गो देर यू वील मेक द वे. एंड आय रिलीज एंजल्स अकॉर्डिंग टू Hebrew 1:14. Hebrew 1:14, ब्रदर. खंयच्या देवदूत कोण तर यू वॉन्ट 11 to 14. नो Hebrew. देवदूत कोण तर ते सगळे आत्मे ते देवाची चाकरी कोत्तात आनी तारण घेवची आसा तांकां आदार दिवंक देव तांकां पाठयता. आय सेड दीस वन स्क्रिप्चर, एकूच स्क्रिप्चर म्हणलें हांवें, जेजू आय रिलीज एंजल्स, कळ्ळें. आनीक आय जस्ट केप्ट क्वायट. हांवें कांयच म्हणोंक ना, वचनाका कांय ना. थर्सडे येयली. हांवें चाल ताका,
तूं बाबा आयज वयता प्लॅन आहा तुगेलो ही तेणें जायन म्हाका सांगलें मामा आय डोंट फील लायक गोईंग म्हाका वचपाक दिसना सो सी दॅट इज वेन वी रिलीज द एंजल्स वील डू द वर्क पूण हांवें तर बसून म्हणलें ना वचनाका आनी हें ब्ला ब्ला पयलेंचें जुलियट जाल्यार आय वील गिव अ बीग लेक्चर व्हडलें हें दिता आसलेलें वचनाका ना तें कितें हांव नोक तुगे फ्रेंड्सां वळखना सो पूण जेन्ना रिलीज केलें आमी आवय बापूय कितें कोत्ताय आमी म्हणटाय कितें ना वचनाका थिंग वचनाका हिंग वचनाका सो वेन यू रिलीज द एंजल्स आमी रिलीज केलें म्हणटोरे इवन द चायल्ड दॅट डिझायर टू गो तो बॉर्न जातलो प्रे जीसस ओके नाव वील सी अ स्मॉल प्रेयर सो दॅट the next session Brother Brandon can take over. Thank you, Abba Father. Jesu argan tuka, din was tuka. जे उतर आमी शेअर केला ते सगल्याच्या काळजान रिगला जेजू आनी जेजू जेन्ना डिसायपल तुजें उतर दिताले तेन्ना तूं तांचे भितर आसलोलो आनीक सायन्स एंड वंडर्स कोत्तालो तेच भाशेन लॉर्ड जीजस आयज तूंय आमचे भितर आसा आनी एक एकल्याचें काळजाचें डिझायर तुवें तांकां सगलें दिलें म्हूण तुका आर्गां दिता आनी जेजू तुका आर्गां दिता आयज ह्या दिसा पासत आनी तूं सगलें तुवें तांकां ती खंयच्याच आवडे घेवन आयल्यात ते तुवें तांकां फुलफील केलां म्हूण तुका आर्गां दिता जेजूच्या नांवान हें मागणें हांव कोत्तां आमेन